सो सध्या ॲडजस्टमेंट चल्ला आणि हिंका वचपाक टायम जाता आणि कीर्ती चड एक्सायटेड आसले हें करपाक न्हू गो भायले इन प्रोग्रेस चला अजून जावना सारकें जाता सध्या काल आमी न्हू पिकनिकेक वचोन सुद्दां न्हू आयज टायर्ड सुद्दां लागून सगळीं मातशें बेगीन उठून सगळें जालें आमचो ब्रेकफास्ट बी सगळें आजी एकटोच उरलो आजीन ब्रेकफास्ट करना तो घेतला आनी आतां हांव करता जेवणाची तयारी आज कीर्तीची मम्मा येवपाचें आहा म्हणजे माई आमचें येवपाचें आहा पळोवया येता म्हटलां तेणें येयल्या म्हटलां पळय काम कशें काबार जाता येवपाक गावल्यार येता म्हटलां आजी गुड मॉर्निंग उठलो हय गुड मॉर्निंग राजमा भिजत घातले ते करता सो आज राजमा न्हू नॉर्मल करता तशें करचें ना बेश्टे मातशें वेगळे करतले कितें घालून सो पळय कितें जालें रे आय हेट दिस राजमा आज तूं चिकन खा कालचें तर भिजत घातलेलें एकान आयज हांव पणसाचे बियो बीन घालून करतले कितें पळयना आसता कितें इसको छोड के दाळ तरी कर असं ना तरी हांव खावचें ना दाळ नाका खाव सो हें करतलो तो चल फुडें करुया चल तूं भायर चल तूं खंय वयता रेडी जावन गाडी पासून करूं वयता बरें बरें चल एबे बाय आनी आदी खेळटा लिपच्यांनी बाबा हा चुक चुक कर बचत कर हायड एंड सीक कोण करता रे भैया रे पीक बू करता रे तुका ते पीक बू आय सी यू डाडा वयता आता फ्रांसीस रेडी जाला खबर येता आता कितल्या मजान किच्यो डाडा वयता डाडा बाबा रेडी जाला डाडा वयता बाबाय कर डाडा ते सगळ्यांक बाबाय करता बाय सगळ्यांक बाबाय एक पापी आजी बाबाय कितें आजी बाय पापी दिता रे बाबाय इंग्लिश बच्चा रे दोल करूया आत्ता झाला तर रडी कर बाबा आत्ता झाला ती भुरगी कशी रडटा रे आत्ता राव घे आई ते सांगतले बाबा दाखय रे रडटा रे ते कंगारू कसं करता कंगारू कसं हा तू कंगारू वाची म्हण माझी ना मागीर येतले चल चल ना रे हा भैया वयता चल येयले सो आतां हांव करता बेकिना हळसाण्याचो रोस करता पळय तशें करतलें म्हणजे रसोय घालनासतना राजमा करता म्हणून आनी पळय बेकिना आसलेली धुवन बरें सुकत दवरलेली ती थोडी बरी आहा ती थोडीशी घालता आनी एक्चुली तेजी हांव सुक्की भाजी करता सारकी टेस्टी करता खावपाक म्हाका खूब आवडटा सो हे फोडून घेता धुयता आनी राजमाच्या वांगडाच कुकराक लायता शिजपाक मागीर करता फटाफट जेवण जावपाक जाय तितून एक घालून जोडून घेता पयलीं ही सगळी अशी हें करून घेता मागीर सोलता वांगडाच आज कीर्ती मातशें हॅपी हा मम्मा येतली आयज बेगीन उठला हांव सदां आयज बेगीन उठचें ना म्हणून तें केकी कार्ड मातशें पिकनीक बीन वचून टायर्ड जालां आसतलें म्हणून पण आयज बेगीन उठलें मम्मा येतली म्हणून चड हॅपी आहा हें पळय आं माई येयलें जस्ट पावला कीर्तीक सूख नासली केन्ना आपली मम्मा येतली केन्ना येतली आनी आनी बाई न्हिदले पळय माई पळय बारीक जाला काम करून करची वता पडली न्हू सामकी बारीक जाल्यार जावं आनी वता न्हू गो सामकी आनी टायम जाले पळय एक जाले टायम दनपार जाली मागीर पावता म्हटल्यार बरें ए आदी पिवपाक बीन हाड मरे कितें मागीर सॉफ्ट ड्रिंक काय ज्यूस मागीर बसन पयटा शिटाक घातलेलें आनी हे पळय बाई न्हिदले जस्ट न्हिदले आत्तां सांज जाली आमी न्हू सगळीं दनपार आसली जेवली बिवली आनी ब्लॉग सुद्दां करना बेश्टी अशीच बसलेली माई बीन सगळीं न्हिदलेली आत्तां उठला सगळीं आनी आतां च्या करता पळय आज कांय प्लॅन आसना बेश्टे बसलेली कांयच करूं ना आज च्या एक करता बेश्टे मोठे कणिकाचो म्हटल्यार शिरो बेश्टो कसो करतलो कापार टायप खातली म्हणून सगळ्यांना बारीक येता काय बरें कितें करतलें म्हणजे च्या हेच करतलें आतां चल पळोवया एक आनी फुडें पळय कितें प्लॅन बीन आहा आयज कांय ना वयचें भायर सरचें काय ना फ्रांसीस गाडी घेवन गेल्लो सगळें ते पासींग बिसींग कितें कितें आसलें काम सगळें पेंडींग तें करून येयल्लो परत आनी कितें
एस रावपाक कितें करपाक तर गेला पप्पानी येतलो आतां बेश्टी अशी खीर केला सगळ्यांना शिरो करून शिरो कॅन्सल केला आनी सोजी टायप केला कीर्ती घालता सगळे सो आतां डिनराची तयारी करता सगळ्यांना बिजी आहा मुवी पळोवपाक काय ना सकाळी उदय केल्ले पॅन राजमा अशें केल्ले हांवें ग्रेवी टायप सो खूब आहा तें तितून बिकनाची हे बीन घालून दवरलेले भाजी हांगा पपायची ड्राय मम्मीन केल्लेली आनी आतां हांव करता म्हाजी भुर्जी पनीर भुर्जी करता भुरग्यांक बीन सगळ्यांक आवडटलें म्हणून उदय इल्ले बटर घातलेले सो आतां हें करता हे जालें ऑलमोस्ट हांव इल्लीशी बायक अशीच काडटली की मिरची पडो हेच बाकीचे सगळे घालच्या पेक्षा सो स्पायसी न्हू बेश्टे ऑनली हळद घालता आमी एक्चुली कसले ते एक कितें गेम करपाचें चिंतलें पळय जाता जाल्यार टायम गावल्यार बीन करतले ना जाल्यार मागीर पळोवया मागीर असले कीर्ती बीन आसले न्हू सो कीर्ती फाल्यां वयतले केन्ना वयतले पळोवया सकाळची वयतली ती काय सांजेच वच म्हणटलें हांव तांकां जेवण बीन सो पूण सांजे मागीर कोण नासतलें शंकर नासता फ्रांसीस बिजी आसता सो आतां पळोवया करूंक गावल्यार आमी करतले पळोवया कशें कितें जाता तो प्लॅन आनी तो तुमकां सेपरेट ब्लॉग पळोवंक गावतला नेक्स्ट एक वेगळोच करतले आमी तो कसलो तो मागीर पळोवया सो तेजी तयारी करपाक जाय चलो The next day. हे पळय कीर्तीक खंय चपाती नाका ते हे खाता कॅलॉक्स खाता हे पळय चपाती नाका खंय नाका खंय हे बाई बायक बरें जाल्यार पण बाय खायना मागीर बीन आमी बसले हे पळय च्या आनी चपाती आनी काल राजमा केला ते उरला तेतून खाता फ्रांसीस बीन येतलो हे पळय सद्या चाव घालपाचें हे करता आनी आदीकूय हे नाका पडोवपा आदी पीनट खाता आनी तूं कितें खाता गो कचलो उबला हुआ अंडा मांग रहा है. Ada. गुड मॉर्निंग म्हण बाबा हाय कर हाय कर हाय कर हाय केलं त्यानं हाय अरे बाय कर मध्ये तर बाबाय कर बाबाय हांगा पळय मम्मांक पळय बाबाय कर बाबाय कर हा त्या आदीक पळयता आदी कितें करता तो चला आमी च्या पिता आतां सद्या भायर सरता म्हटल्यार लेट जाल्यार मातशें नुस्तें हाडूंक वयता नुस्तें कितें एवेलेबल गावतलें पळोवया तो हांगासर आसता तो नुस्तेकार क्लीन करून गावना पळय थंय ना क्लीन करून गावना जाल्यार मागीर फाटल्यान दुसरे कडेन वयतलें सो पळोवया मातसो लेट जाला डस्टबीन घेवन गेला रे तो हेजे हांगा दवरलें आसा सो सुंगटां हाडलें सुंगटां क्लीन करना आसलें सोन्या हाडला तें क्लीन करता मागीर म्हणल्यार आपूण क्लीन करता मागीर बारला हांगा हें करपाक कितें तें सुंगटां पळय क्लीन केलें आनी मिकूय हांगा बसलें पळय मम्मी हांगा भायरूच आदोळेचे बसलेले पपायचे सगळे मिक्स भाजी करपाक सगळें हें करून हांगा दवरला जाली न्हू मागीर जाली ते की सुंगटां न्हू समज कडयेन घाल जाल्यार ते सगळे कट करून दिता न्हू सगळें हें जालें मागीर हांगा बसलेले हे पळय मिकू वाजर नाका आनी मम्मी भितर भाजी करता पळय ते कातरला तेजे हे पळय मम्मी हांगा बसला भाजी करपाक मम्मी मिक्स भाजी करता हे पळय सगळे पपाय बिपाय कितें कितें आहा तें सगळें उकडला अवय अवय वाफ येयले सगळे अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार. तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? हांगा सगळें ऑलमोस्ट जेवण आमचें जालें एट कांय स्पेशल दवरलें हें केलां सुंगटां हाडलें सुंगटाची कडी केला सुंगटाची कडी हांगा शिजत येयला हांगासर सोनार गेलें तें जालें थोडें उरलां तें आनीक मॅरिनेट करून दवरलां आनी हांगासर मम्मीन पपायची भाजी बीन सगळें मिक्स घालून कितें केलां आनी शीत बीन ऑलरेडी जालें म्हाजें पळय सो पळय आतां कितें उरलां तें कोथमीर घालता इल्लीशी कडी जालें आनी भायर आहा ती हांगा टी व्ही पळयता आसता आदी बसून बारीक आवाज करूंक लायलो ते पळय बायक बीन नासलें कितें जालें गो दादाक दी सांग नान सो आतां आमी पळय हें कसलें तें एक चॅलेंज करपाचें आसली शंकर केलो आमी सगळ्यांना करपाचें आसलें शंकराक कितें अर्जंट विडियो एडीट करपाक जाय म्हणून ताका धाडला ऑफिसान गेलो तो जेवण बीन आनी पळय ही रेडी जाला वचपाक आनी एक्चुली आतां हे पळय एका जाय आसलो करपाक विडियो आतां आमी कसलो चॅलेंज विडियो करपाक कीर्ती केन्नाच्यान रावलें आतां एक्चुली वचपाचें आसलें लेट जाता म्हणून म्हटलें आतां आसुनूय म्हणलें एका नेक्स्ट टायम करूया पूण तरी पण म्हटलें सगळें पयचे पर्यंत पावया तांकां म्हणटा तो पर्यंत आनी हो ब्लॉग करुया तो पर्यंत तितल्या वरच जातलें न्हू त्या पळय ह्यो सेपरेट विडियो पळोवंक गावतलो तुमकां हेजो टेस्ट करपाचें आनी तशें लावपाचें तुका सांगता कशें कितें तें आं गुड क्वेश्चन. लायट आहा तें पणजेक व्हरोन हाडटा तुका थंयसर हांवें लायता तेगे मागीर टायम जाता बायक पळय एक बेश्टे सोडाची बॉटल आहा ताका ओपन करून दी खंय Help me. पिंकी कुछ ना लगा दिया आं कोण माईंक सांग जाय रे बाबा तान जाय दी माई दितले ओपन कर मुगो मागीर आनी वतले हांव हाडला ती इल्लीशी कुडीन बेश्टे घाल इल्ले हय इथे आमी एड करचेले तितून अरे माई तुजे पट्टे सायडी धर पळय वचले
भियाले पळय सोडा ओपन केले ना चॅम्पियन ओपन केले माई सो एक चॅलेंज व्हिडिओ करपाचे आहा आतां पळोवया कोण आहा सगळे एक्सायटेड स्टार्ट व्हेरी एकटो आमचो मेंबर ना न्हू कोण रे खंय पळयता एकटो मेंबर ना म्हणटा कोण सो सद्या एडजस्टमेंट चल्ला आनी हिंका वचपाक टायम जाता आनी किर्ती चड एक्सायटेड आसले हें करपाक न्हू कितलो टाइम सो पळोवया आतां चॅलेंज म्हणजे आयज कन्फ्युजन सॉफ्ट ड्रिंक घातला कन्फ्युजन इतलें न्हू इजी आहा तरी सुद्दां अशें ब्लॅक ती 2-3 ऑरेंज 2-3 गावला तितल्यो आनी एक्स्ट्रा हाडलेल्यो पूण ते न्हू बॉक्स धाकट्या म्हणून अर्द्यांच्यानी पिल्यो कितें कितें आसलें तें न्हू स्पेस बीन हय बाय सगळे पिताले बाय सद्या भितर हा नाल्यार ते हांगा सगळे बाटल्यो उडयतले आनी मिक्स करतले सगळ्यान तुमचे कन्फ्यूज करतले चॅलेंज नो तो बुक कर थंयसून ओके फर्स्ट कोण करता बरें फर्स्ट म्हाका करता आनी हांवें सारकें करीत जाल्यार कितें दितलें म्हाका 150 रुपया देगा तुजे कपचे One hour later. आमचो व्हिडिओ बीन जालो तरी आतां वचपाच्या कोणचे पप्पाचे मागीर फ्रेंड म्हणलो तेजें कितें काम बारीक आहा तें करता आमचे माईगेर वयता खंय माईक पावपाक हे आनी हेंचे न्हू आजून झगडी चल्ला झगडी म्हणजे कितें तुजें हें जिखपाचें म्हाजें तें जिखपाचें लास्ट आनी आमचे पैकी कितें गो माई सुद्दां उलयता हे कोण आपलें जावपाचें पयलें हेजें सगळें रायट आणि कोणूच 5 रुपया जिखना हय वयसपाचें तांकां सांगलेलें आयस्क्रीम खावचें पण आतां आमी डायरेक्ट पणजी वचना रे भायर दिले आनी हांकां ऑप्शन दिलें आयस्क्रीम काय शोरमा दिलें तांकां शोरमा खावपाचो शोरमा मुगो आनी तुका कितें खावपाचें आसलें आयस्क्रीम काय शोरमा शोरमा सगळ्यांक हेजे फेवरेट शोरमा आदीच्याले सारके फेवरेट मी हांगा रावला ऑर्डर दिला हांगा हायवेचेर आदी कसलें हांगला स्पायसी बीन स्पायसी काय कितें हांगला काय सांग ओके ही आमी पावले माईगे पावता पावता आमकां 7 जाली आनी आतांचो व्यू सुपर दिसता पळय ह्या टायमार आले खंय पावला रे हय बाबा खंय येयला रे खंय येयला रे माईगेर येयला माईगेर माईल्यार कितले पळय नान आहा पळय नान पळय वयता तू चलता भितून माईले घर सद्या इन प्रोग्रेस चल्ला रेडी जावपाचें हांव जाता सद्या राव काडया गो मागीर सगळीं वांगडा व्हरया आमकां मावशेक पळय आमकां सद्या बाय बाय मायले इन प्रोग्रेस चला अजून जावना सारकें जाता सद्या रेडी हे बाय हे बीन जालें सगळें थोडे बाय बाय आसरा बाय बाय मम्माक बाय बाय कर हा बाय बाय रावता मग तू वयता रे ती स्टँडाक गाडी लावन वयता ती इधर जाने का पत्ता बोल उजवाड येता हा बाय डाडा चालला तू वच स्टँडाची गाडी लायला वचता तुम्ही सगळ्यांना पुढे उभं रावला चलता रे धरला गिंग गिंग बाय बाय चला चला या आमी वयता बाय 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 सो जालें आतां आमी भायर सुद्दां बायक बरयलें बीन सगळें हांगातले येता बायचो टायम जाल्लो न्हू जेवणाचो बीन बायक बीन बरयलें आतां वयता वे ती ऑफ करता आतां किर्तीक बाय 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 कितें बाय बाय मुगा चलो बाबा दीदीक बाय बाय कर आतां दीदी पा दिला आप्पा दी आप्पा फ्रँकीश दी दीदी फ्रँकीश दी दीदी आले एक दी आप्पा रे आप्पा आणि पप्पा चल कोणाचे पप्पा रे तेका आधी भैया न्ही दीदी जाय सो आमी न्हू येता आसतना सोमती परवरी गेल्ली समजा पळय शनय येयला आमच्या शनय यो मरे हांगा तर यो सगळें हाय कर भायर अवय अवय शनय येयला आमच्या शनय कितें घेवन येयला पळय बायक समजा आपले फीश घेवन येयला घेवन येता आसतना आपल्या एक्वेरियमांतले हितून पळय कितें आहा पळय बारीक बारीक गप्पीज आहा दिसतले तुमकां दाखयता हे पळय बारीक बारीक गप्पीज आहा बायक आवडटा म्हणून फीश दिला पळय कितें आं येयला सो आतां पावसाचें स्टार्ट जातलें न्हू आतां तें पडटलें आसलें मरे सो हे येयला बारीक बारीक
इन्सेक्ट ते पावसाचे येतात ते हे बघ लाईटीचे सगळे राऊंड जायला एक आयडिया बायली लाईट हं